बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयज आमच्या मागण्याचो विशय जावन आसा मेलेल्यांचो न्हूय बगोर जिव्यांचो देव तो. मार्कूचे शुभ वर्तमान 12 ओळ 27. मेलेल्यांचो न्हूय बगोर जिव्यांचो देव तो. मोगाल भयणी भावांनो, आयज आमी ह्या वेळार आमच्या मोगाळ जेजू मुखार हाजीर आसांव, कित्याक तो आमचो शीम मेर नासलेलो मोग करता आनी आमी ताचो मोग करतांव. ताचे आनी आमचे मोदें गोड संबंद आसा म्हूण आमी गोवायकी दितांव. तर ताच्या सांगाता खुशालकायेन मागण्यान थोडो वेळ सारूंक सगल्यांक आमकां माये मोगाचो येवकार. आमी ह्या पवित्र जाग्यार देव मंदिरांत हाजीर आसांव, कित्याक गाय आमच्या सोडवंडाराक बुजूंक ताच्या सांगाताक हो वेळ सारूंक आमकांच विसरून आमचें दान मोन आमी ताचेर दवरूंक ताका वाखाणूंक. तर ह्या वेळार आमी गायन करुया, We have come into his house. We have come into his house and gathered in his name to worship him. We have come into his house and gathered in his name to worship him. We have come into his house and gathered in his name to worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship him. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship him. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. We have come into his house to magnify the Lord and praise his name. We have come into his house to magnify the Lord and praise his name. We have come into his house to magnify the Lord and praise his holy name. Praise him, Jesus Christ the Lord. जिवी आसलेल्यांचो जिवो देव, कित्याक ताणें मोर्नाचेर जोईत वेलें.
बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत न्हूच मरूंक धाडलो, पूण मोर्नाचेर जैत व्हरूंक आनी नव्यान जिवंत जावन आमच्या सगल्यांचें तारण करूंक आनी शेवटाक आमकां सगल्यांक सासणीक जिवीत फावो करूंक. जे भाशेन मोइजेसान पिंतळीचो सोरोप उबारून ताचेर दोळे लावून रावलोल्यांक तारण दिलें आनी सासणीक जिवीत फावो जालें, तेच भाशेन कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर भावार्थ दवरतल्यांकूय आनी ताचो मोग करतल्यांक जेजू सासणीक जिवीत भासायता. तर तोच जेजू ह्या वेळार आमचे मोदें उंड्या रुपान हाजीर आसा. तर सोगले खालतिकायेन आनी मोगान आमी आमची मान बागोवन ताका आमी नमस्कार करुया. आमी सोगलीं बसुया. आनी ह्या वेळार आमी गायन करुया A5. A5 2 वर्स आमी गायतले हांव. गायन करूंक येता, विश्वास दवरून येता, बापा मुखार येता, आत्म्यान स्वतान बापा बसूंक येता तुका, आत्म्यान स्वतान बापा बसूंक येता तुका, जेजूक मोदें दवरून, जेजूक मुखार घालून, जेजूक चिटकून रावून, बापा मुखार येता, आत्म्यान स्वतान बापा बसूंक येता तुका, आत्म्यान स्वतान बापा बसूंक येता तुका. मादर ट्रिजा अशें म्हणटाली, मोग जावन आसा उत्तम, मोगा विरेत ह्या संवसारांत कांयच ना. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. ताणें आमकां देवाचो मोग कितें तो आपल्या मोगा वरवीं दाखयलो. आमी सोगलीं देवाचीं आपुरबायेचीं भुरगीं. आमचो देव पोदवेदार आनी बोलिश्ट. सोगलें ताच्या हातांत आसा. सोगलें ताचे पोदवेकाल चलता. जें कितें घडटा तें देवाचे खुशे पोरमाणें घडोवन येता. आमकां कितें बरें आनी गरजेचें तें आमच्या देवाक ठावें. जितलीं आमी देवाच्या संबंदान रावता तितलीं आमी कुरपेन वाडटा. जितलो आमचो ताचेर भावार्थ तितलो देव आमकां आशिर्वादान भरता.
जेजून आमच्या जिवितांत जायतें फावो केलां. ताचो मोग आमच्या सवे जिन्सा भासांनी आमी अनुभवला. आयज आमी हांगा आसात तर ताणेंच हो नवो सोबीत सुंदर दीस आमकां फावो केला. एकामेकाचो सांगात, एकामेकाचो आदार, बळ आनी शक्ती असल्या साबार देण्या पासत थोडो वेळ ओगीच रावून ताचे आमी दिनवास आठोवया. आनी आतां आमी गायन करुया. थँक यू जीजस. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Love and adoration, love and adoration, love and adoration from my heart. Love and adoration, love and adoration, love and adoration from my heart. I will always love you, I will always love you, I will always love you from my heart. I will always love you, I will always love you, I will always love you from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. देवाचें उतर आमकां जिवीत दिता, जिवितांत शिडकायता आनी खरें जिवीत जिवंक आदाराचें जाता. जेजू आमचो देव मेलेल्यांचो देव न्हय, पूण जिव्यांचो देव म्हूण जेजू सादुकीक सांगता. तर व्हडा मोगान आनी चितान सगळीं आमी उबीं रावून ह्या वेळार देवाचें उतर आयकुया. मार्कुचें शुभ वर्तमान 22:12 ओळी 18 ते 27. उपरांत सादुकी पुनर्जिवंतपण ना म्हणटात ते जेजूशी आयले आनी ताचे कडेन तांणी विचारलें, गुरुजी, मोइजेसान आमकां अशें बरोवन दवरलां, भुरगें बाल नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार हाच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी सोसोत नासतना मेलो.
आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो. ताकाय सोंसोत ना जाली. आनी तसोच तिसरो. ते जिंची 7 जाणांनी भुरगें बाल दवरूंक ना. सगल्या उपरांत बायलूय मेली. तर 7 जाणांची ती पोतीन जाली म्हणटूच पुनर्जिवनपणांत मेल्लीं मनशां नव्यान जिवंत जातलीं तेन्ना ताचे भितरल्या कोणाची पोतीन जातली ती. आनी जेजून पोतिपासून तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकां आनी न्हूय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळो देखून तुमी अशें चुकतात न्हूय. पुनर्जिवनपणाच्या सुमयार दादले लग्न जायनात आनी बायलांक लग्न करून दिनात, पूण तीं स्वर्गार आसत्या देवदूतां सारकीं जातात. मेलेल्याच्या पुनर्जिवनपणा विशीं पळोवया. अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव हांव. अशें देवान मोइजेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार तो झिलकुटाची खबर करता थंय तुमी वाचूंक ना बी. मेलेल्यांचो न्हूय, बगोर जिवी आसलेल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडप कर. सगळीं बसूया. आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर ल्हानसो आमी नियाळ करुया. मोगाल भयणी भावानो, सांत इरिनेव अशें म्हणटा, द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुल्ली अलायव. म्हणजे देवाक जाय मनीस जिवाळ जालोलो. आतांच आयकला त्या वाचपान सादुकी पुनर्जिवनपणाचेर भावात थेवी नासले. त्या पासत जेजू कितें जिवंतपणाचेर उलयलो जाल्यार सादुकीक आडकोळ जाताली आनी रोखडेच ताका प्रश्न करताले. पूण जेजू तांकां मोन्ना उपरांत लग्नाचो वो कोणाक लग्न जावंक मेळटलें हाचो हुस्को घेवन जिवू नाकात, पूण जिव्या आसलेल्यांचो मोग आनी सेवा करात म्हूण थिरायेन शिटकायता. मोगाल भावा भयणानो, जें जेजू सादुकीक शिटकायता तेंच आमकांय सांगता. आमचे मोदें असले सादुकी ओ आमी जोण एकलो असले सादुकी जावंक शकतात. तर जेजू तांकां आनी आमकांय सांगता, आमचो देव मेलेल्यांचो न्हूय, पूण जिव्यांचो देव तो. आमच्या जिवितान आमची मनशां जिवी आसतना आमी तांचो अदीक मोग करूंक जाय आनी तांच्या मोन्ना उपरांत न्हूय. आमच्या कोन्यांनी तो आमी दिसा दिसपट्टो दाखोवंक जाय. आयच्या समाजाचेर आमी नदर मारल्यार ओ बारीक नियाळ केल्यार अशें दिसता की मनीस मेलो म्हणटकूच ताच्या मोनाक जाय तें हाडूंक आमी आकूड पिकूड जाता.
जावं बरो रोप 20-30 हजारांचो काशाव, कितलींच हजारांचीं फुलां, बरें बरें जेवण आनी मरना उपरांत सगलो कुटूंब सांगाता येता ताचें बरें उलयतात. पूण तोच मनीस जिवो आसतना ताची सेवा मोग आपुरबाय करूंक आमी फाटीं उरतांव. आनी अशें दिसता जिव्यांचो न्हय पूण आमकां मेलेल्यांचो चड मोग. होच काय आमचो जिवो भावार्थ? तर आयज जेजू तुका आनी म्हाका उलो मारता. आमची घरचीं जिवीं आसतना फावो त्या वेळार तांकां फावो त्या दोतोराक दाखोवया. वो फावो तसलें जेवण दिवया. आपुरबायेन तांची सेवा करुया. तांकां फावो तितलो मान रेस्पेद दिवया. आमची भाव वो भयण, आमची शेजाऱ्यां इश्ट मित्रां चुकलीं जाल्यार बोगसोणें दिवन काकलूत दाखोवन तांकां खुशाल करूंक वावरुया. अशें करून आमी संवसारांत आसतना जिव्या देवाचो अनुभव एकामेकाक दिवया. बागियोन पावलू कोरीतकारांक बरयले दुसरे चिटीन आवेसवोर 13 वळी 11 ते 13 अशें सांगता. खुशाल बरीत जायात, सोंपून जायत वचात, एकामेकाक उर्बा दियात, एका मोनाची जायात, शांतीन जियेयात, पवित्र उमो दिवन एकामेकाक नोमान करात. हींच उतरां आमी आमच्या जिवितांत जिवंक प्रयत्न करुया आनी देवाचो आदार आमकां मागुया. ह्या वेळार आमी गायन करुया Q6. बापा मोजा प्रीतीच्या केदो तुजो मायेमो पाप्याक सोडूंक पातकातली पुताक धाडलोय संवसारी. बापा मोजा प्रीतीच्या केदी तुजी कोरोयमो पाप्याक सोडूंक पातकातली पुताक धाडलोय संवसारी. बापा मोजा प्रीतीच्या केदी तुजी कोणवालाय सुटका दिवच्या गुलामा पुता कुर्साडकी लायलोय. बापा मोजा प्रीतीच्या केदी तुजी कोणवालाय सुटका दिवच्या गुलामा पुता कुर्साडकी लायलोय. बापा मोजा प्रीतीच्या केदी तुजी करुणाय
आमकां घेवच्याक तुज काळजान वितले काळीज पोताचे बापा म्हज्या प्रितीच्या केदी तुजी करुणाय आमकां घेवच्याक तुज काळजान वितले काळीज पोताचे बापा म्हज्या प्रितीच्या केदी तुजी परामोस जेवण वाटाय सर्गीचे मासा रगो जेजूचे बापा म्हज्या प्रितीच्या केदी तुजी परामोस जेवण वाटाय सर्गीचे मासा रगो जेजूचे ह्या वेळार आमच्या काळजांतले आवडे आमी आमच्या जेजूक सांगुया. पयले सुवातेर आमी उगडास करुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांचो. तांणी आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. उगडास करुया पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणांचो, अदीक करून जी हॉस्पिटलांत आसात, आयच्या दिसाक ऑपरेशन आसा, तांकां देवाची कृपा मागुया. ह्या वेळार केरीब भाशेन आमच्या आवय बापाय पासत मागुया. तांणी आपल्या भुरग्यांक बरे भाशेन देवाच्या भावार्थान कृपेन वाडोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या भुरग्यांनी निकतेच आपले इस्कॉल आनी दोतोनीचें नवें वर्स सुरू केलां. तर आमचीं भुरगीं गिन्यानान, जाणवायेन आनी भावार्थान वाडूंक तांकांय देवाचो आदार मागुया. निकतेंच धर्मीक नवें वर्स सुरू जालां. जायत्या फादरांक, सिस्टरींक बदली जावन नवी जबाबदारी स्विकारल्या. ही जबाबदारी बरे भाशेन अनुभवूंक देवाचो अनुभव तांणी घेवंक तांचे पासत आमी मागुया. आयज आमचीं जायतीं भाव भयणां आपल्या लग्नाचो वा आपलो वाडदिवस समोरुमतात. तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी हे सगळे आवडे एक करून सगळीं दिमी घालून जेजून शिकयलेलें मागणें आमी विस्वासान करुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.